कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। पोरणे गोंयांत सध्या मॉल उबारपाचे आसात अशी वावडी पातळपाक लागल्या। देखून पर्यटन मंत्र्यान हे विशीं स्पश्टीकरण दिवचे अशी मागणी कुमारजुवेचो आमदार राजेश फळदेसायान विधानसभेत केली। आता आमच्या ओल्ड गोवान गोंयच्या साहेबाच्या फुड्यान एक व्हडले मॉल येता म्हणून एक रुमर चल्लेलो आहा। एक 4-5 दीस जाले। सो टुरिजम मिनिस्टराक म्हाका आन्सर करूंक जाय की म्हाका तेंच्यांनी आन्सर दिवंक जाय हे मॉल म्हणजे कितें। जेन्ना प्रसाद स्किमीचेर 17 करोड रुपया व्हर्च्युअल आमी मोदीजीन इनॉग्रेशन केल्लें, फावंडेशन घातलेलें, त्या टायमार आमचे फादर आसलेले म्हणजे पाद्री, मंत्री, बाकीचे MP हे सगळे आसलेले। आमचे कडेन सगळी व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आसा, फोटो सगळे आसा। सो हे मॉल म्हणजे कितें म्हाका अजून हेंचो अंदाज कांय येयल्लो ना। सो मिनिस्टरान आन्सर करूंक जाय हे मॉल कितें। मात पोरणे गोंयांत कसलोच मॉल उबारिना। सेंट फ्रांसीस झेवियरांच्या एक्सपोजिशना वेळार लोकां खातीर तात्पुरती हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर उबारिल्लें, तेच आता कायमचे थंय उरतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन स्पश्ट केलें। ह्या खातीर सगळ्या खात्यांकडसून परवानगी लेगीत घेतिल्ली आसा अशें मंत्री खंवटे हांणी सांगलें। स्पीकर्स प्रसाद म्हणून एक वर्ड वापरलो, जातूंतल्यान ह्या चर्चा जाता। पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिच्युअल ऑगमेंटेशन ड्रायव्ह जी मिनिस्ट्री ऑफ टुरिझम गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान 2014-2015 म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो सरकार नरेंद्र मोदी नेतृत्वान आयिल्लो तेन्ना लॉन्च जाल्ली ही स्कीम was aimed at integrated development of pilgrimage destinations in planned, prioritized and sustainable manner to provide complete religious tourism experience and also to provide world-class infrastructure at that religious destination. पर्यटन खात्यान स्पीकर सर तेन्ना 2019 गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक SPV म्हणून घेतली, जे बॅझिलिका ऑफ बॉम जीसस अंडर पिलग्रिमेज हे प्रसाद स्किमीच्या अंडर घेवपाक थारायलें। 2019 स्पीकर सर ही जेन्ना स्कीम घेता, प्रसाद स्कीम घेता आसतना इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी स्पिरिच्युअल डेस्टिनेशन। चर्च घेवंक येता, टेम्पल घेवंक येता, मॉस्क घेवंक येता, खंयचेय स्पिरिच्युअल। त्या टायमार सरकारान डिसायड केलें, माननीय मुख्यमंत्री जेन्ना आशिल्ले मार्चान, की हे ओल्ड गोवाक फॅसिलिटी दिवची, कारण तांकां खरी कितें गरज आसा थंय फॅसिलिटीज तयार करपाक ही स्कीम तांकां वापरूनी म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।